राम हरे. माताजी, ओव्हर टू यू. थँक्यू. तर आजचो आमगेलो विषय असा कंटेजियस कन्विक्शन. तर आमकां एक म्हण संस्कृताक खबर असा की संगती संग दोषाणाम. म्हळ्यार कितें की जशी आमगेली संगत असा त्या संगतीचे सगळे दोष आमच्यात येतात. आणि एक म्हण असा, जैसा संग वैसा रंग. तर कंटेजियस या शब्दाचो अर्थ कितें कोण सांगू शकता? कंटेजियस म्हळ्यार कितें? इन्फेक्शियस माताजी. विच स्प्रेड्स. विच स्प्रेड्स बाय कॉन्टॅक्ट. कॉन्टॅक्ट. तर ताजे वाईट रूप आम्ही सगळ्यांनी पळयला. याद आसा सगळ्याक कोविड पॅन्डेमिकची. तर मनीस दिसल्यार आमकां भंय दिसताली की आतां हांगा टच केल्यार आमकां कितें जातलें. तर ताका बी कंटेजियस म्हणटात. कंटेजियस काही लोकांक अशें दिसता की यॉनिंग आमी जेन्ना जांभई दितात ती बी कंटेजियस आसा. सगळे जाण एकाच रूमात आसा, एक कोण तरी जांभई दिवच्या लागलो की सगळे जाण जांभई दिवच्या लागतात. तर ते कंटेजियस असतात. आणि कंटेजियसचे चांगले एक्झाम्पल म्हळ्यार लाफ्टर. कोणी हास्या लागल्यार सगळे जाण हास्या लागतात. चेवडा जर का स्टडी करत उरली आणि त्यातूंतले एक चलो जर का हुशार असा, स्टुडियस असा, बाकी सगळी जण तशीच ताजी म्हणटी स्टुडियस जातात. तर आजचो आमगेलो टॉपिक असा कंटेजियस कन्विक्शन. कन्विक्शन म्हळ्यार कितें की कुठच्या तरी एका गोष्टीचे आमकां इतले फेथ उरता की तो फेथ असे एकदम इझिली कोणी ताका झुकारू शकना. फिक्स्ड फेथ. वी आर कन्विन्स्ड अबाउट समथिंग. तर आजचो टॉपिक असा कॉन्टेजियस कन्विक्शन. तर भागवत प्रवाहात आम्ही जरा त्याचे बॅकग्राऊंड पळूया. तर परीक्षित महाराजान शुकदेव गोस्वामी आपले प्रश्न विचारच्या सुरुवात केली. ताणे असं प्रश्न विचारलो की टेल मी समथिंग अबाउट हाऊ दिस युनिवर्स वॉज क्रिएटेड. आणि शुकदेव गोस्वामीले एक वैशिष्ट्य असे असा की खंयच्याही प्रश्नाचे उत्तर तो रेफरन्स देऊनच दितात. म्हळ्यार आता या प्रश्नाचे उत्तर ताणे असे दिले की हो सेम प्रश्न नारद मुनीन ब्रह्माजीक विचारिल्लो. नारद मुनी ब्रह्माजीलो चलो. नारद मुनी जेन्ना आशिल्लो तेन्ना फक्त तांकां ब्रह्माजीच दिसताले. तांकां दिसले की ब्रह्माजीच इज द सुप्रीम पर्सन. ही हॅज क्रिएटेड द एंटायर युनिवर्स. ही इज द वन हू नोज द पास्ट, प्रेझेंट अँड फ्युचर. तर तशें म्हण नारद मुनी ब्रह्माजीक असे ग्लोरिफाय करच्या लागले आणि म्हणच्या लागले की म्हाका दिसता की तुम्हीच क्रिएटर आसात, तुम्हीच सगळ्याचे मेंटेनर आसात आणि तुम्ही सगळ्याले पास्ट, प्रेझेंट आणि फ्युचर जाणतात. त्याबरोबर ब्रह्माजीन उत्तर कितें दिले की तुम्ही जे सांगतात ते 100% करेक्ट न्ही. कारण ओरिजिनल क्रिएटर म्हाका बी कोणी क्रिएट केला, हांव बी गर्भोदकशाही विष्णूच्या नाभींतल्यान जे लोटस फ्लावर आसा तातूंतल्यान म्हागोलो बी जन्म जाला. म्हळ्यारच कितें की आय एम नॉट द ओरिजिनल क्रिएटर. तर मागीर नारद मुनीक ब्रह्माजीन तांगेले स्वतःले कसो जन्म जालो, ताका कशे सगळे जन्म जाल्यानंतर सगळीकडे डार्कनेस आशिल्लो आणि ताका कळलेच ना की हांव कोण आसा, हांव हांगा कितें आयला, हांव खंयच्यान आयलो, काही ताका खबर नाशिल्ले. तेन्ना तांकां आवाज ऐकलो ताणे कानात, तप म्हणटा पूर्ण हिस्ट्री, स्वताली हिस्ट्री ब्रह्माजीन सांगली. मागीर ब्रह्माजी नारद मुनीक युनिवर्सात कशे कशे झाले ते बी सांगले, क्रिएशन कशे झाले ते बी सांगले. आणि मागीर ताणे एक एक विष्णूले आणि कृष्णाले एक एक अवताराबद्दल सांगच्याक सुरुवात केली. तर हे सगळे परीक्षित महाराजान बरेकन ऐकून घेतले. आणि हे सगळं झाल्यानंतर परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामीक म्हणचालो की तुम्ही आता इतले आमकां सांगला की नारद मुनी असे सगळे केले, तर म्हाका अजून नारद मुनीच्या अनेक तांगले जे एपिसोड्स आशिल्ले ताजे ऐकच्याक म्हजी इच्छा आसा. त्याचे पयलीं ब्रह्माजीन जेन्ना सगळे ट्रान्सेंडंटल नॉलेज नारद मुनीक दिले तेन्ना तांकां सांगचे लागले की आता हेच नॉलेज तू सगळ्याकडे सांग. सगळ्याक वचून हेच नॉलेज तू सांग, म्हणूनच हांव तुका हे नॉलेज दिला. तो गुरु जेन्ना कोणाक बी शिष्याक नॉलेज दिता त्याचे फाटल्यान एक कारण उरता की त्या शिष्यान
स्वतःला आयुष्यात ते इम्प्लिमेंट करचे आणि दुसऱ्या सगळ्या लोकांक बी तातूंत इन्वॉल्व करचे, तांकां सगळ्याक उपदेश करचो, प्रीच करचे, हे एकच उद्देश गुरु खंयच्या बी गुरुले उरता. तशेंच ब्रह्माजी इज द ओरिजिनल गुरु ऑफ नारद मुनी. नारद मुनी सगळे तसे सांगून नारद मुनीक सांगून सांगले की तू आता सगळीकडे बसून ते सांग. तर आता हेच परीक्षित महाराज एकदम ऐकण्यात उत्सुक आशिल्लो की नारद मुनीन कोणे सांगले, कोणाकोणाक प्रचार केलो, कितें कितें सांगले, कसो कसो प्रचार केलो. आणि परीक्षित महाराज म्हणचा लागलो की आता हे जे नारद मुनी सगळे केले तेच म्हाका याद करून कृष्णाले सगळे अवताराचे याद करूनच म्हाका ह्या जन्मांतल्यान एंड करचो आसा म्हगेल्या लायफचा. अशें ही चांगली कथा कृष्ण कथा ऐकून जाता कितें कृष्ण कथा आमगेल्या कानांतल्यान हार्टापर्यंत पावता आणि मागीर आमगेल्या हार्टात जे काही अनर्थ आसात ते सगळे वॉश आउट जातात. एक्झाम्पल ताणें अशें सांगला की वर्षभर सगळीकडे धूळ उरता, घाण उरता, पण जेन्ना पावस पडता तेन्ना सगळीकडे सगळी जी घाण रिझर्वायर्स होतात वॉटरची सगळी स्वच्छ जातात. एका ग्लासात जर का खराब उदक उरतले आणि जर का तातूंत आमी स्वच्छ उदक घातले तर ग्लास एकदम क्लियर जाता. तशेंच आमगेले हार्ट बी जी काही आमकां अनर्थ आसा ती सगळी कृष्ण कथाद्वारे साफ जाता. कशी साफ जाता? कारण कृष्ण थ्रू द इयर्स जेन्ना आमकां ते नाव आमगेल्या हृदयात पावता ना कृष्ण स्वतः ते क्लीन करचे काम करता. एक म्हाका हांगा एक शेअर करचें अशें दिसता की एक शुभविलास प्रभू म्हण तुमी आयकले उरतले एक ब्रह्मचारी आसा आमगेल्या इस्कॉन चौपाटीचो. ताणें सांगले की राधा गोपीनाथ टेम्पलात प्रत्येक ब्रह्मचार्याक एक अशी सेवा उरता. ती तांकां म्हयन्यांतल्यान एक फावटी येत उरतली, 2 फावटी येत उरतली, डिपेंडिंग अपॉन द शेड्यूल. खंयची सेवा? की टेम्पलचे जे वयर वॉटर टँक आसा ती क्लीन करची सेवा. आता आमी इमॅजिन करू शकतात की वॉटर टँक भितरल्यान कितली घाण उरतली. तर ते म्हणचे लागले जेन्ना जेन्ना म्हाका ती सेवाची म्हगेलो शेड्यूल उरता तेन्ना ते टँक साफ करतना म्हाका अशें दिसता की आमगेले हार्ट बी इतले घाणेरडे आसा, खराब आसा, तातूंत सुपर सोल परमात्मा म्हण कृष्ण रावता. तर ते रिअलायझेशन म्हाका तेन्ना येता की कृष्ण आमगेल्या इतल्या घाणेरड्या हार्टात कशें रावूं शकत उरतलो. म्हण आमकां आमगेले हार्ट एकदम क्लीन करच्याक जाय. तर कृष्ण ॲक्च्युअली क्लीन्स अवर हार्ट अँड मेक्स इट प्युअर. तर आता नारद मुनीली म्हाका कथा सांगा अशें म्हण परीक्षित महाराजान शुकदेव गोस्वामीक रिक्वेस्ट केले. तर कथा सांगणे कितले इम्पॉर्टंट आसा त्याच्यासाठी पहिली आम्ही पळोवया की भक्तीचे 9 स्टेजेस ऑफ भक्ती आसात. फर्स्ट स्टेज आसा श्रद्धा, अदव श्रद्धा. अदव श्रद्धा म्हळ्यार फेथ आसा पण ती एकदम कोमल आसा, एकदम लाईट आसा, इतलं स्ट्रॉंग फेथ ना. तो फेथ जर का आमकां स्ट्रॉंग करचो आसा तर आमकां कितें करचें जाय? साधू संघ घेवचा जाय. द सेकंड स्टेज इज साधू संघ. साधू संघ म्हळ्यार असोसिएशन ऑफ अदर लाईक माइंडेड डिवोटीज, असोसिएशन ऑफ गुरु. तशें जाल्यानंतर आमगेले भजन क्रिया चालू जाता. भजन क्रिया म्हळ्यार कितें? चॅन्टिंग करतात आमी, सत्संग करतात, कीर्तन करतात, कृष्ण कथा आयकतात, वाचतात. सगळे सेवा भजन क्रिया आमची चालू जाता. भजन क्रिया चालू जाल्यानंतर आमगेले अनर्थ निवृत्ती जाता. म्हळ्यार आमगेले जे काही षडरिपू म्हणटात ताका, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आणि मत्सर, ते सगळे नाहीशे जातात. अनर्थ निवृत्ती झाल्यानंतर आमगेलो जो इनिशियली एकदम फेथ जो वीक आशिल्लो तो स्ट्रॉंग जाता. म्हळ्यार कितें? निष्ठा स्टेजात आमी पावतात. निष्ठा नंतर आमकां रुची येता. रुची म्हळ्यार आवड उत्पन्न जाता, नामरुची. पहिली आमी जेन्ना चॅन्टिंग करतात तेन्ना अशें वाटता की अरे आता केन्ना आमगेली 16 राउंड सरतली. परंतु मागीर तातूंत आमकां टेस्ट येवचें लागता. तर रूप गोस्वामीन भक्ती उपदेशामृतात म्हळें आसा की when we are actually chanting initially, it is like a person who is infected by jaundice. jaundice जर का जाल्यार कोणाक ताका मेडिसिन म्हळ्यार कितें उरता? तर च्युईंग द शुगर केन. पण तेच शुगर केन ॲक्च्युअली स्वीट उरता. पण तो शुगर केन ज्यूस जाका जॉन्डिस उरता ताका तो कडू लागता, बिटर लागता.
पण बिटर लागता म्हण ताणें सोडचें न्ही. तो चावत रावलो अशेंच शुगरकेन चावत रावल्यार कितें जातलें, धीरे 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 तागेले जॉन्डिसचो इफेक्ट वतलो आणि मागीर जेन्ना जॉन्डिसचो इफेक्ट पूर्णपणे वतलो तेन्ना तीच शुगर कँडी ताका स्वीट लागतली. तर तशेंच आमी जर का साधू संग घेत रावतलीं, तांगेले वजन क्रिया करत रावल्यार आमगेली अनर्थ निवृत्ती जातली आणि मागीर आमकां त्या चॅन्टिंगांत रुची येतली. रुची आयल्या नंतर आमकां आस्था म्हळ्यार कितें अटॅचमेंट आणि मागीर आमकां भाव आणि प्रेम हे 9 स्टेजीस ऑफ भक्ती आसा. तर ह्या सगळ्या स्टेजीसाक गुरुले संघाले महत्व सगळ्यात जास्ती आसा. तर तेच काम नारद मुनीन केले आणि नारद मुनीली सगळी जी स्टोरीज आसात तांगेले नारद मुनीन कोणाकोणाक कशे कशे प्रवचन केले, कशे कशे लोकांलो उद्धार केलो, हे सगळे परीक्षित महाराज आयकुच्या एकदम आतुर आशिल्लो. तर नारद मुनीले ओरिजिनल तो कोण आशिल्लो, एक गंधर्व आशिल्लो. प्रिवियस टू प्रिवियस जन्म गंधर्व आशिल्लो, ताका नाव आशिल्लो उपभर्ण. तर एक पटी सगळे देवदेवतान एक अशे भजन संध्या आमी म्हणटा तशी भजन संध्या ऑर्गनायज केली आणि तो उपभर्ण म्हणून जो गंधर्व आशिल्लो तो एकदम सुंदर गातालो, दिसच्याक बी बरो सुंदर आशिल्लो, एकदम हँडसम आशिल्लो. तर ताका आपयले कारण हाजे म्हणकी सुंदर कोणीच गावू शकना. ताका त्या भजन संध्याक आपयले. भजन संध्याक आयलो पण येताना ताजे कोण आयले, सगळे तागेले बाकीचे जे लेडीज आशिल्ले फ्रेंड्स अप्सरा आणि सगळे आशिल्ले ते सगळे जाण आयली. तर तांगेल्या कंपनीत इन्स्टेड ऑफ प्रेझिंग लॉर्ड विष्णू, उपभरण स्टार्टेड प्रेझिंग द डेमिगॉड्स. तर ते देवदेवताक भारी राग आयलो. म्हणजे लागला तुका आमी हांगा कित्याक आपयला, विष्णूले आराधना करच्याक, विष्णूले भजन गावच्याक, विष्णूले कीर्तन करच्याक. तर तू देवदेवतालो कीर्तन करच्या सो इट इज लाईक असे सांगतात की तुम्ही एक सिरियस भजन संध्या ऑर्गनायज केल्या आणि तातूंत कोणीतरी येऊन जर फिल्म सॉंग, बॉलिवूड सॉंग्स गावच्या लागलो तर कशे दिसतले. एक्झॅक्टली तशेंच देवदेवताक दिसले. तर तांकां आयलो राग आणि ताका त्यांनी कर्स केले की बिकॉज यू आर अटॅच टू दिस सिंगिंग ऑफ songs which are not suitable for bhajan sandhya, we curse you. तो अशी कित्याक करता, कारण तू तमोगुणान ग्रस्त झाला. तर तुगोलो नेक्स्ट जन्म तू एका शूद्र कुळात जातलो. तर त्या कर्सान नारद मुनी एका शूद्र कुळात तागेलो जन्म जालो. तर त्या शूद्र कुळात तागेली फक्त आई आशिल्ली. तागेल्या फादरलो खंय बी उल्लेख ना भागवतमात. तर ती आई आशिल्ली. आई बरोबर तो रावतालो आणि आई कितें करताली, वेगवेगळ्या ऋषी मुनी आश्रम आसा तातूंत वचून जे जाईल ते काम करताली. म्हळ्यार तांगेली आयदनां घासताली, तांगेले आश्रम स्वच्छ करतली, तांगेले कपडे धुतली, सगळे जे अगदी मिनियल सर्विसेस करताली. आणि हो छोटो चलो जो फर्स्ट प्रिवियस जन्मातलो नारद मुनी तो बी आई बरोबर सगळी सेवा करतालो. तर चातुर्मासात सगळे जे ऋषीमुनी उरतात ते खंय यात्रा करच्याक वचनात, एकाच जागी रावतात कारण चातुर्मासात पावस पडटा. तर त्यावेळी तांगेल्या आश्रमात भक्ती वेदांतीस म्हळ्यार एकदम प्युअर ऋषीज थंय आयले. तर त्या ऋषीला काम कितें आशिल्ले, दिवसभर कृष्ण कथा करताले, कीर्तन करताली आणि तशेंच तांगेले दिवस तशे वताले. तर हो छोटो जो चलो आशिल्लो तो भी तांकां तेंगेली सेवा करतालो आणि त्याच बरोबर ते लोक कितें करतात ते आयकतालो. सो तांगेले संघ, त्या लहान चेडवाले संघ त्या भक्ती वेदांतां बरोबर जाले. तर तशें जाल्यामुळे सेम कॉन्टेजियस कन्विक्शन तांकां बी त्या लहान चल्याक बी कृष्ण कथा बद्दल, कीर्तनाबद्दल, कृष्णाबद्दल आवड, प्रेम निर्माण जाले आणि तो तांगेली सेवा करतालो. एक पटी तांणी तांगेली परमिशन घेवन तांगेले जे उच्चिष्ट आशिल्ले ते खाले. मागीर चातुर्मास सरलो आणि ते भक्ती वेदांत गेली तांगेल्या यात्रेक भ्रमण करच्याक. तर तेन्ना ह्या चल्याक बी दिसले की म्हाका बी ह्यांचे बरोबर वचचें आशिल्लें, पण हांव कशें वतलो, कारण म्हगेली आई आसा. हांव गेल्यार म्हागेल्या आईक कोणीच ना म्हणून तो थंयच रावलो. तर कृष्ण ते भक्ती वेदांतीन तांकां सांगले की काय हरकत ना, तू आईली काळजी घे,
पण तुगेली जी कृष्ण कथा, भजन, कीर्तन, साधना जी आसा तू चालू केल्या हांगा आता, ती तू बंद कर नाका, ती तशीच चालू दवर. तर तसोच तो जेन्ना जेन्ना ताका वेळ मेळटालो तो सगळे बरीकन साधना करतालो. एक फावटी तागेली आई जेन्ना सांजचे वेळी गाईले दूध काडच्याक गेल्ली तेन्ना तेन्ना तिका एक साप चावलो आणि थंयच ती मरण पावली. तर हो चलो फक्त 5 इयर्सचो आशिल्लो. ताका बडें दुख्ख जालें. आतां आमी इमॅजिन करया 5 इयर्स ओल्ड बॉय आनी तागेली आई, दुसरें ताका कोणी ना जगात. ती जर का गेल्यार ताका कितलें दुख्ख जातलें. पण त्या चलान ते एकदम पॉझिटिव्हली घेतलें की म्हगेलें एकच अटॅचमेंट आशिल्लें ह्या जगात. आतां देवान हिका व्हेलें म्हळ्यार ताचे मागे काहीतरी देवालो अरेंजमेंट उरतली, प्लॅन उरतालो. तर तशें ताणें एक्सेप्ट केलें आणि थंयच्यान तो भायर सरलो. तो शहरात गेलो, छोट्या-छोट्या खेड्यात गेलो, जंगलात गेलो आणि जशें त्या ऋषीमुनीन सांगिल्लें तशेंच करच्या लागलो. तो भजन करतालो, कृष्ण कथा करतालो. कोण मेळ्ळ्यार तांकां सांगतलो, ना जाल्यार स्वताच वाचतालो. अशें करून तो करच्या लागलो. एक दीस अशें करताना तागेल्या मुखार स्वयं विष्णू आयले आणि विष्णू म्हणच्या लागले आणि लगेच नाहीसे जाले विष्णू. तर ताका दिसलें अरे हांव कितें केल्यार म्हाका परत हे विष्णूचें दर्शन जातलें. ताणें तशेंच केलें, परंतु परत काय तो विष्णू आयलो ना. पण ताका आवाज आयकूं आयलो. म्हणचे लागले की आय हॅव अपियर्ड बिफोर यू ओन्ली वन्स नाव जस्ट टू टेल यू दॅट दिस प्रोसेस वर्क्स. तर तू हेच कायम दवर आणि नंतर तुगेल्या मृत्यूनंतर तुका नारद मुनीलो जन्म मेळटलो आणि तेन्ना तू म्हाका जेन्ना जाय तेन्ना म्हाका तो येवन मेळूं शकता. हे ताका आशीर्वाद दिलो. तर नारद मुनीलो तो जो छोटो चलो आशिल्लो तो आतां पूर्ण आयुष्यभर ताणें अशेंच कृष्ण कथा केली, भजन केलें, जप केलो, लोकांक प्रवचन केलें आणि फायनली जेन्ना तो ओल्ड जालो आणि जेन्ना तागेलो मृत्यू जालो त्याच्या नंतर ताका ब्रह्मालो चलो नारद म्हूण ताका जन्म मेळ्ळो. तर ह्या नारद मुनीक आतां ब्रह्मान सांगला की तू हांव तुका जें सांगलां तें सगळ्या लोकांक सांग. आतां नारद मुनीलो प्रचार कार्य म्हळ्यार कितें? सगळे कोण कोण वेगवेगळ्या प्रकारचे डिसायपल्स आसात. परीक्षित महाराजाक सगळे ते आयकुचे आशिल्ले. एक डिसायपल म्हळ्यार देयर इज अ वाईड रेंज ऑफ डिसायपल्स. छोटे चल्यापासून, राक्षसापासून, हंटर्स पासून वेगवेगळ्या प्रकारचे तागेले डिसायपल्स आसात. एक म्हळ्यार वाल्मिकी. वाल्मिकी मुनी जाणें रामायण बरयला. तर वाल्मिकी मुनी पहिले तागेल्या आयुष्यात कोण आशिल्लो? रत्नाकर नावाचो एक हंटर आशिल्लो. तर ताका हंटिंग करताना नारद मुनीन ताका पळयलें आणि म्हणचे लागले तूं इतलें हंटिंग करता, सगळ्या प्राण्याक, निष्पाप प्राण्याक तूं मारता, अशें कशें करता तूं? तुका वायट दिसना तांकां मारच्याक? तो म्हणचे लागलो म्हाका वायट कित्याक दिसतलें? कारण होच म्हगेलो पेशा आसा. दिस इज माय सोर्स ऑफ अर्निंग. I have a family. I have to look after my family. And if I don't hunt, how will I earn money and look after my family? तो म्हणजे राजूने ताका सांगले ओके अशें आसल्यार तूं तुगेल्या फॅमिली मेंबर्साक विचार की तूं म्हगेल्या पापाचे भागीदार जातले. तर वाल्मिकी गेलो रत्नाकर गेलो तागेल्या चोरडा कडेन आनी चोरडाक विचारचे लागले की हांव तुमच्यासाठी हंटिंग करता आणि आमगेली फॅमिली आमगेले जे डे टू डे लिव्हिंग आसा ताजेरच चलता. पण हंटिंग केल्या म्हूण म्हाका पाप लागतले. तर तुम्ही म्हगेल्या पापाचे भागीदार जातले? चोरडा म्हणचे लागली ना. इट इज युअर ड्युटी टू लुक आफ्टर अस. You can earn money in whichever way you want. We didn't ask you to hunt. You could have taken up any other profession. रत्नाकर म्हणले अहो त्याची ते चोरडा आसा तांकां काय कळना. हांव म्हगेल्या वायफाक विचारता. तर वाईफ कडे गेलो. वाईफ म्हणचे लागली माय आन्सर इज ऑल्सो द सेम. आय डिड नॉट आस्क यू टू हंट. यू कुड हॅव अर्न मनी बाय एनी मीन्स. तर रत्नाकराक त्यांना कळले की हां म्हाका फॅमिलीचो सपोर्ट ना. हांव इतलें करता फॅमिलीसाठी आणि फॅमिली मेंबर्स आर नॉट रेडी टू पार्टेक विथ द सिन्स विच आय एम इनकरिंग. तर तसोच रडत नारद मुनीकडे आयलो आणि म्हणचे लागलो की आतां हांव कितें करूं? इतले पाप हांवें केला. तर म्हणचे लागले पापाचें जर का निवारण करचें जाल्यार तुका फक्त नामस्मरण करचें जाय. तुका रामालें नांव घेवचें जाय. तूं आतां कितें कर हांगा बस आणि कॉन्स्टंटली राम 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 म्हण. पण वाल्मिकी म्हळ्यार रत्नाकरान इतले पाप केले उरता की ताका राम हो शब्दच उच्चारता येना. तर नारद मुनी बी अशे इजिली
सोडणारो नाशिल्लो. ताणें सांगलें ओके, तुका जर का राम म्हणजे येना तर तू मरा मरा म्हण. तर मरा 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 म्हळ्यार कितें जाता, अल्टिमेटली तर रामच जाता. तो मरा 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 करत करत तशेंच बसलो. एका वर्षानंतर नारद मुनी थंय आयलो आणि ताका एक अशे अँट जाल्ले दिसले आणि अँट आवाज येतालो. म्हणले अरे, होच तो रत्नाकर, जाका हांवें सांगिल्लें की तू अशेंच नामस्मरण कर म्हण. तर त्या आमगेल्या कमंडलूतले उदक तो त्या अँटिलाचेर शिंपडता आणि तातूंतल्यान रत्नाकर भायर येता. आता रत्नाकराले नाव आता तो एकदम शुद्ध जालो उरता म्हणून तागेलें नाव वाल्मिकी. वाल्मिकी म्हळ्यार कितें, वन हू हॅज कम आउट ऑफ द अँट हिल. तर अँट हिल म्हळ्यार वाल्मीक आणि वाल्मीक म्हळ्यार तातूंतल्यान भायर जो आयलो ताचो नाव वाल्मिकी. तर नारद मुनीले जे कन्विक्शन आशिल्ले की नामस्मरणात इतली शक्ती आसा की खंयचे पण पाप त्याचे निवारण करू शकता. हे कन्विक्शन नारद मुनीन वाल्मिकीक दिले, म्हळ्यार रत्नाकराक दिले. तर तागेले कन्विक्शन आता कंटेजियस कन्विक्शन जाले. अजून एक तागेलो शिष्य म्हळ्यार प्रल्हाद. प्रल्हादालो बापूय कोण आशिल्लो, हिरण्यकश्यपू, म्हळ्यार असुर फॅमिलीतलो. असुर फॅमिलीतलो असून सुद्धा प्रल्हादाक जेन्ना तो तागेल्या आईल्या कयादूल्या गर्भात आशिल्लो, तर सगळ्या डेमिगॉड्साक भंय दिसली की अरे हिरण्यकश्यपूलो चाइल्ड म्हळ्यार ताजे मणकीच राक्षस जातलो आणि तो इतलो भयानक आसा तर हो बी असोच भयानक जातलो म्हणून ताका ते पळोवन व्हरताली आणि ताका म्हळ्यार आफ्टर द चाइल्ड बर्थ दे वर गोइंग टू किल हर अँड द चाइल्ड बोथ. तर नारद मुनी थंय आयलो म्हणजे लागले यू कॅनॉट डू दॅट बिकॉज इवन दो शी इज अ वाईफ ऑफ अ राक्षस, the child in the womb is a pure devotee of the Lord. So I will take care of her. So नारद मुनी कयादूक आपल्या आश्रमात घेऊन वता आणि थंय तिगले बरे संरक्षण करता आणि त्या कयादूक तो सगळी कृष्ण कथा ऐकयता. तर कयादू बरोबर कोण ऐकता, तागेल्या गर्भात जो चाइल्ड आशिल्लो ते ऐकता म्हळ्यार प्रल्हाद. तर प्रल्हादाक बी तशेंच कृष्ण प्रेम निर्माण झाले आणि बॉर्न झाल्यानंतर प्रल्हाद बी प्युअर डिवोटी झालो विष्णूचो, कृष्णाचो. तर हे जे कन्विक्शन आशिल्ले नारद मुनीले की कृष्ण कथेन कोणी बी ट्रान्सफर जाऊ शकता, तर सेम कन्विक्शन प्रल्हादाक आयले. आणि जेन्ना प्रल्हादाक हिरण्यकश्यपून विचारले की हू इज द सोर्स, व्हॉट इज द सोर्स ऑफ युअर स्ट्रेंथ, प्रल्हाद कितें म्हणचा लागलो, द सोर्स ऑफ माय स्ट्रेंथ इज सेम एज द सोर्स ऑफ युअर स्ट्रेंथ. तर हिरण्यकश्यपूले सोर्स ऑफ द स्ट्रेंथ कशें आशिल्ले, तर भगवान विष्णू म्हगेले बी तेच आसा. तर हिरण्यकश्यप म्हणचे लागले अच्छा अशें उरल्यार तो खंय आसा. प्रल्हादान सांगले सगळीकडे आसा. वाय कुड यू से दॅट, बिकॉज ही वॉज कन्विन्स्ड विथ द कृष्ण कथा टोल्ड टू हिम बाय नारद मुनी. तर त्या कन्विक्शनान तो बी तसोच कन्विन्स झालो आणि सांगले हिरण्यकश्यप जेन्ना विचारले की या पिलरात आसा, तर प्रल्हाद म्हणचा लागला हय या पिलरात बी आसा आणि तातूंतल्यान कोण भायर आयलो, नरसिंहदेव. तर हे जे प्रल्हादाले कन्विक्शन आसा दॅट ऑल्सो केम बिकॉज ऑफ नारद मुनीज कन्विक्शन. तर अनदर एक्झाम्पल ऑफ कंटेजियस कन्विक्शन. म्हळ्यार नेक्स्ट आसा ध्रुव बाळ. ध्रुवक जेन्ना तागेले बापूय उत्तानपाद तागेल्या मांडीचेर बसचे आशिल्ले, पण तागेली सावत्र आई ती म्हणच्या लागली की इफ यू वॉन्ट टू सिट ऑन द लॅप ऑफ युअर फादर you cannot do that because you are not born from a queen who is a favorite of your father and I am that queen who is favorite of your father. So if you want to sit on the lap of your father you will have to die now and take birth in my womb. त्याबरोबर ध्रुवक येता भरपूर राग, क्षत्रिय आशिल्लो, राग आयलो आणि रडत रडत तो तागेल्या आईकडे गेलो सुनीती. सुनीती म्हणच्या लागली आता अशे ह्या सिच्युएशनात फक्त तुका देवच विष्णूच मदत करू शकता. तर खंय उरतलो विष्णू. तो म्हणच्या लागले ते म्हाका खबर ना. तर ध्रुव बाळ तशेंच 5 years ओल्ड बॉय तशेंच आपले राज्य सोडून भायर सरलो आणि भायर गेल्यानंतर ताका कोण मेळटा, परत नारद मुनी. नारद मुनी म्हणटा अरे सच अ स्मॉल चाइल्ड व्हॉट आर यू डुईंग इन द जंगल. तो म्हणचा लागलो आय हॅव कम इन सर्च ऑफ विष्णू.
तर नारद मुनी म्हणच्या लागलो, विष्णू विष्णू किती असं बाजारात बसलो ना, यू हॅव टू डू सम पेनेन्सेस इफ यू वॉन्ट टू फाइंड विष्णू. सो नारद मुनी प्रल्हाद ध्रुव तर बेटर यू गो होम. ध्रुव बाळ म्हणच्या लागलो नारद मुनी, इफ यू कॅन टेल मी हाऊ आय कॅन फाइंड विष्णू देन आय विल स्टॉप, अदरवाईज आय विल गो माय वे. नारद मुनी तांकां पूर्ण प्रोसेस सांगले, तुका पहिली 6 महिने कितें करचे लागतले, तुका फक्त फळाचे रावचे पडटले, मागीर कितें फक्त ड्राय लिव्स, ताजे नंतर फक्त वॉटर, ताजे नंतर वॉटर बी ना, फक्त एअर, आणि ताजे नंतर एअर बी ना, पण कॉन्स्टंटली यू हॅव टू से ओम नमो वासुदेवाय. तर सेम तसेच, आणि हे सगळे नारद मुनीन सांगले विथ फुल कन्व्हिक्शन. आणि ताजे कन्व्हिक्शनान ध्रुव बाळाक बी कन्व्हिक्शन आयले, आणि तो बी तसोच पेनन्स करचा लागलो. आणि पेनन्स केल्यानंतर एंडाक ताका विष्णूले दर्शन झाले. आणि मागीर जेन्ना विष्णूचे दर्शन झाले तेन्ना ध्रुव बाळ म्हणचे लागलो, आय wanted something which is very, very trivial. I was asking for a kingdom greater than my grandfather. But when I saw you, the joy that I got was much greater. So which means I was actually asking for broken pieces of glass. But when you came in front of me, it was like a real diamond was come in front of me. तर हे जे हृदय परिवर्तन झाले ध्रुव बाळाले, that was again because of the conviction which Narad Muni had in the penances that we are following, in the नामस्मरण that we are doing. तर हे आणि एक एक्झाम्पल असा, जसं नारद मुनी दाखवलं तसं उद्धार केलं. असे अनेक अलग अलग कॅटेगरीज येतात. आम्ही कोण कोण पळयले, एक म्हळ्यार एक हंटर, दुसरं म्हळ्यार एक छोटो चलो, तिसरं म्हळ्यार कोण तर एक राक्षसालो चलो, आणखीन आणि एक एक्झाम्पल म्हळ्यार एक भृगरारी म्हळ्यार बी एक हंटर आशिल्लो. तो एक विचित्रच हंटर आशिल्लो. तो कितें करतालो, ही यूज टू हाफ किल एनिमल्स. कित्याक तर हाफ किल केल्यानंतर ती जेन्ना तडफडताली एनिमल्स, तर ते पळोवन ताका बरें दिसताले. तर नारद मुनी थंय आयलो म्हणचे लागलो की वॉट आर यू डुईंग, यू आर हाफ किलिंग दीज एनिमल्स, वाय आर यू डुईंग इट, इट गिव्स मी प्लेजर. तर नारद मुनी विचारले, ओके नाव सी वॉट विल हॅपन आफ्टर दिस प्लेजर. तर ताणें ताका पूर्ण फ्युचर दाखयले. फ्युचर म्हळ्यार कितें, ज्या ज्या एनिमल्साक ताणें मारला ते सेम सगळे एनिमल्स ताजेर धांवून येतात आणि ताका किल करतात. हे पळोवन तो जाम घाबरलो आणि म्हणचे लागलो, आता व्हॉट डू आय डू. सो ही सेड, यू इमिजिएटली स्टॉप दिस अँड यू स्टार्ट चॅन्टिंग द नेम्स. तो मृगरारी इतली वर्ष तो तेच काम करतालो, पण एक जेन्ना ताका नारद मुनीन ते दृष्टांत दिलो, ताजे बरोबर इमिजिएटली तो ट्रान्सफॉर्म जालो. आणि तो इतलो ट्रान्सफॉर्म जालो की मागीर वतना जर का पाया सकल अँट्स बी आयल्यार तो 2 स्टेप्स फाटी वतालो आणि ते अँट्सची लाईन वचेपर्यंत थंय रावतालो. तर इतलो तो एकदम मर्सीफुल जालो, तागेले हार्ट इतले सॉफ्ट झाले. हे झाले सगळे काही ट्रान्सफॉर्म केली लोक. आता नारद मुनी कंसाक बी मेळला. केन्ना मेळला, कोणाक खबर आसा, कोण सांगू शकता कंसाक केन्ना मेळला. प्रश्न कसा माताजी. नारद मुनी हॅड मेट कंसा वेन. त्यांनी तो नाही ते तर आकाशवाणी झाले, कंसा मेळचे आकाशवाणी झाले before the birth of Krishna. Before the birth of Krishna, in fact, while he was taking Devaki and Vasudeva, लग्न झालं तशी त्यांना मिळेल नाही. नाही ना. When the first child was born, when the first child was born and he left he allowed Vasudev to take the child without killing it. बरोबर. त्यांना नारद मुनी थंय आयलो आणि He gave the example of lotus leaf, plucking of लोटस फ्लावर. ते म्हणच्या लागलो की हे लोटस फ्लावर इतले पेटल्स असतात, दे आर ऑल इन अ सर्कल. हाऊ डू यू नो व्हॉट इज द फर्स्ट पेटल अँड व्हॉट इज द लास्ट पेटल. तर हे चाइल्ड असा, आता ताका आकाशवाणी किती झाली की 8वो चलो मारतलो. तर आता हे लोटस फ्लावरातले
फर्स्ट पेटल खंयचे सेकंड पेटल खंयचे ते कशें कळटले. तर तशेंच हो 8वो चलो मेळ्यार फर्स्ट फ्रॉम द 8th फ्रॉम द बिगिनिंग ऑर 8th फ्रॉम द एंड ते कशें कळटले. तर तो प्रश्न जेन्ना कंसाक विचारलो तो कंस खरंच म्हणचे लागलो, अरे हा बरोबर, खबर ना म्हाका खंयचो फर्स्ट खंयचो लास्ट म्हण. तर ताणें त्या बी चेडवाक मारले. तर म्हळ्यार कितें की लोकांक कन्विन्स करची पॉवर. आता कंस तर राक्षस, बट इवन नारद मुनी कूड कन्विन्स हिम. आणि ताचे ऐकूनच आणि वाय डिड ही कन्विन्स हिम, बिकॉज दे वॉन्टेड टू स्पीडन अप द अरायवल ऑफ द लॉर्ड. हा, तर तसे कंसाक बी ताणें कन्विन्स करची म्हळ्यार ट्राय केला आणि जालो कन्विन्स कंस बी. मागीर दक्षाले चले, दक्ष प्रजापती, तागेले कार्य कितें आशिल्लें, प्रजा उत्पन्न करची. तर दक्ष म्हळ्यार ऍक्च्युअली ही हॅपन्स टू बी द ब्रदर ऑफ नारद मुनी, बिकॉज दक्षा इज ऑल्सो द सन ऑफ ब्रह्मा अँड नारद मुनी इज ऑल्सो सन ऑफ ब्रह्मा. तर ते दोघ जाण भाव आसात. तर दक्षाले चले जेन्ना तांकां संसार चालू करचो आशिल्लो तेन्ना सगळे जाण जंगलात गेल्ली तप करच्याक. थंय तेन्ना तांकां नारद मुनी मेळ्ळो आणि म्हणचे लागले, वाय आर यू डुईंग दिस पेनन्स. तर ते चले सांगचे लागली, बिकॉज अवर फादर वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ फॅमिली, वॉन्ट्स अस टू स्टार्ट अ फॅमिली. तो म्हणजे कित्याक तुमकां मॅरेज करची आसा, कित्याक मॅरेज करची आसा, तुमी आतां ब्रह्मचारी आसात ते वायट आसा की. म्हाका पळय, हांव ब्रह्मचारी आसा, हांव खंय बी केन्ना बी वचूं शकता, कशें बी करूं शकता, म्हाका कांय फॅमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, कांय ना, हांव म्हाका जाय तशी भक्ती करूं शकता. तर तुमकां पण जर का भक्ती करची उरतली तर तुमकां ब्रह्मचारी रावल्यार बरें जातलें. So the boys or the sons of Daksha, they were convinced, and all of them went back to their father, and said, "We are not going to get married. Why? Because we want to remain celibates throughout our life." The Dakshani second batch of children's धाडली पेनन्स करच्या. सेम नारद मुनी met them also, and तांकां बी तांणी कन्विन्स केले की ब्रह्मचारी रावल्यार बरें. ती बी चोरडा येवन म्हणच्या लागली. आणि हे सगळे झाल्यानंतर बी नारद मुनीला गट्स कितें, तो दक्षाक मेळच्या गेलो. तर दक्ष म्हणच्या लागला, हाऊ डू यू हॅव द गट्स टू मीट मी आफ्टर मेकिंग सो मेनी ऑफ माय सन्स ब्रह्मचारी. सो आय कर्स यू दॅट यू विल नॉट बी एबल टू स्टे इन वन प्लेस. तर नारद मुनीक बरो आनंद जालो. म्हणच्या लागलो, अरे व्हेरी गुड, दिस इज नॉट अ कर्स बट दिस इज अ बून. हांव एक जाग्यार रावल्यार म्हाका अटॅचमेंट जातले. तर बेटर आय कीप मुव्हिंग, and the more I move, the more I get the chance to preach. तर हे सगळे नारद मुनीन इतले प्रिचिंग केले. Why? Because first he was convinced by his father Brahma, and then he spread his conviction to so many people. So this is another example of contagious conviction. आता हे सगळे आम्ही नारद मुनीला ऐकतात. पण नारद मुनीले जे ब्रह्माजीले, नारद मुनीले हे सगळे जे आसा ती आम्ही स्वतः काय पळयली ना. पण आमगेल्या रिसेंट इयर्सात बी असे बरेच एक्झाम्पल आसात की हू आर कन्विन्स्ड अँड देअर कन्विक्शन वॉज स्प्रेड टू सो मेनी पीपल. वाय? बिकॉज द कन्विक्शन ऑफ दॅट पर्सन वॉज ऑल्सो कंटेजियस. आणि तसो एक ग्रेट पर्सनॅलिटी आसा श्रील प्रभुपाद. श्रील प्रभुपाद जेन्ना तांगेल्या फर्स्ट टाइम तांगेल्या गुरु महाराजात, तेन्ना ते तांगेले गुरु महाराज नाशिल्ले, भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर. फर्स्ट तांगेली जेन्ना मिटींग जाली तेन्ना श्रील प्रभुपादान सांगले की कृष्णाचे प्रचार करण्यापेक्षा आय फील इट इज नेसेसरी फॉर मी टू जॉईन ऑर बी इन द मुवमेंट ऑफ इंडिपेंडन्स. बिकॉज जर का इंडिया इंडिपेंडंट ना तर आमगेले कृष्ण, आमगेले सगळी चर्चा कोण ऐकतलो. तर त्यांना भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूरान म्हणे की डू यू थिंक if India becomes independent, all the problems will be solved? They will not be solved. Why? Because there are four main problems: birth, old age, disease, and death. They will continue. So real independence is independence from these four problems, which are real problems. तर ते जे कन्विक्शन आशिल्ले भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूरले, सेम कन्विक्शनान श्रील प्रभुपाद बी कन्विन्स जालो. आणि ते बी सगळे जगभर वेस्टर्न तांकां तेच सांगिल्ले, इन्स्ट्रक्शन आशिल्ले की यू शूड गो टू द वेस्ट अँड प्रीच इन द इंग्लिश लँग्वेज. श्रील प्रभुपाद एट द एज ऑफ 70
because of the conviction of his spiritual master, he went to the US and he started preaching about Krishna consciousness. तांगली कन्विक्शन इतले आशिल्ले, तांकां इतली डिफिकल्टी जाली, तरी बी just because he had got the instruction from his spiritual master, he continued. श्रील प्रभुपादान तांगले कन्विक्शन तांगले डिसायपलाक पास ऑन केले. तर तांगले डिसायपल्स म्हळ्यार मालती माताजी आशिल्ली, मालती माताजी, श्यामसुंदर प्रभू, दे वर हिज इनिशियल डिसायपल्स. तर मालती माताजी एक फावटी पुण्याक आयली तेन्ना आमकां सांगताले की when we came into Krishna consciousness, we didn't know who was Krishna. We didn't know anything because all the books were also not ready. But Srila Prabhupada had told us to write on a piece of paper, one, Krishna is the Supreme Personality of Godhead. You are not the body, you are the soul, and you are the servant of the servant of Lord Krishna. हे 4 फक्त लाईन्स घेऊन आम्ही प्रीचिंग करताली. इतले तांकां प्रीचिंगची आवड, प्रीचिंगचे नॉलेज अँड प्रीचिंगची capability, it came only because of the conviction of Srila Prabhupada, which he passed on to his disciples. तसेच श्यामसुंदर प्रभू, मालती माताजी, यमुना माताजी आणि गुरुदास प्रभू, आणखीन मुकुंद प्रभू आणि जानकी, हे सगळे जण, हे 3, आणि मालती माताजीनी छोटीशी चली सरस्वती, हे 3 कपल्स आहेत. प्रभुपादान सांगले की नाउ यू हॅव टू गो अँड स्प्रेड कृष्ण कॉन्शियसनेस इन UK. तर 3 कपल्स लंडनात आली रावच्याक. आणि असे ना की श्रील प्रभुपादान तांकां भरपूर मॉनिटरी सपोर्ट दिलो या फायनान्शियल सपोर्ट दिलो. थंय येऊन ताणे दे यूज टू लिव्ह इन बॉक्सेस. आता लोक फ्रीज घेताले, टीव्ही घेताले आणि किती किती व्हडले व्हडले बॉक्सेस आशिल्ले, तर ते बॉक्सेस ते फेकून रस्त्याचेर फेकताली. ते कार्डबोर्ड बॉक्सेसचे ते घर बनवून तातूंत ते रावताली. and they face so many difficulties. Then because of their continuous efforts by Lord's arrangement, they also met George Harrison, and George Harrisonच्या हेल्पान ताणे मंदिर बांधू शकली, कृष्ण बुक पब्लिश करू शकली, तांगली रेकॉर्ड्स छापू शकली, अशें करून तांगलो प्रचार वाडलो. तर पण ओरिजिनल तांकां कन्विक्शन कोणामुळे आयली, तर प्रभुपादामुळे आयली. हे झाले प्रभुपादाले इनिशियल डिसायपल्स. नंतर बी इंडियात इतले सेंटर्स, इतले टेम्पल्स बांधले, ताका बी हेल्प करच्या तागले प्रभुपादाले डिसायपल्स आयले. आमगेले जुहू टेम्पल बी गिरिराज महाराजालाच मेन पर्सन आशिल्लो हेल्प करच्याक. मायापूर टेम्पलचे लँड डील करच्याक तमाल कृष्ण महाराज आशिल्ले. वृंदावन टेम्पलात बी बरेच तागले डिसायपल्स इन्वॉल्ड आशिल्ले. हे सगळे इंडियात येऊन, नवीन देशात काही खबर ना तरी बी हांगा येऊन इतली टेम्पल्स बांदची तांकां नॉलेज खंयच्यान आयले. It was only because they tried with their level best, and they tried the level best because they were convinced, and this conviction they got not from nobody else, but it was from their Guru Maharaj, who is Prabhupada. Okay, sorry. So the disciples of Prabhupada also got the same conviction only because of Prabhupada. So जुहू टेम्पल झाले, आमगेले मायापूर टेम्पल झाले, असे बरेच टेम्पल्स तांणी तांगेल्या डिसायपल्सान कन्स्ट्रक्ट केली, आणि दॅट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ दी कन्विक्शन. हे झाले प्रभुपादाले डिसायपल्स झाले. प्रभुपादाले डिसायपल्स नंतर आता एकदम फ्रेश उदाहरण म्हळ्यार आमगेले जे गॉड ब्रदर्स आसात, त्या गॉड ब्रदर्सांनी भक्तिवेदांत हॉस्पिटल चालू केला. Why they could do that? Only because of the conviction of His Holiness Radhanath Swami Maharaj. Radhanath Swami Maharaj also got the conviction from Srila Prabhupada and his other god brothers. तर भक्तिवेदांत हॉस्पिटल बी कसे चालू झाले ताची हिस्ट्री असा म्हळ्यार पालघरात सगळे हे मेडिकल स्टुडंट्स आशिल्ले, माधवानंद प्रभू, विश्वरूप प्रभू, द्वारकाधीश प्रभू, गिरिराज प्रभू, आणि सगळे जण मिळून ते लोक पालघरात मेडिकल कॅम्प्स करताली. आणि मेडिकल कॅम्प्स फक्त विकेंडात. तर इतले तांगेली थंय, आणि थंय फक्त कॅम्प्स न्ही, थंय कीर्तन करताली, प्रसाद वितरण करताली, तांकां प्रचार करतली, प्रवचन सांगतले, अशें सगळे करून पालघर जी डिस्ट्रिक्टाची लोक आसात तांकां बी ताणें बरें करून
माताजी तुम्ही म्यूट झाल्याचे. हा ओके हा सॉरी. तर ते प्रचार करताले इतलो तांगलो सर्विसीस बरी आशिल्ली तर सगळे जाण म्हणचाक लागले की तुम्ही फक्त विकेंडाक हांगा येतात, जर का हीच सर्व्हिस आमकां रोज मेळ्ळ्यार बरें जातले. म्हण ताणें मीरा रोडात एक क्लिनीक चालू केलें. त्या क्लिनिकांतली तांगेली सर्व्हिस पळोवन थंय दालमिया म्हण एक व्हडलो बिझनेसमॅन आशिल्लो, ताणें लँड डोनेट केली. त्या लँडात भक्तिवेदांत हॉस्पिटल बी बांदले गेले आणि मंदिर बी आयले इस्कॉनचे. तर this happened again only because of the conviction that preaching is the essence. हे जे श्रील प्रभुपादांचे जे कन्व्हिक्शन आशिल्ले ताच्यामुळेच इतले हे लोक कार्य करू शकली. तर हॉस्पिटल झाले, हॉस्पिटल आता इनफॅक्ट ओरिजिनली एकच बिल्डिंग आशिल्ली, आता दुसरी बिल्डिंग बी झाला. तर इतलो प्रचार बी वाढत गेला. सिमिलरली आमगेले राधा गोपीनाथ मंदिर बी आधी फक्त इतले छोटे आशिल्ले, लहानच आशिल्ले. इनफॅक्ट असे म्हणतात की प्रभुपाद एक पटी बॉम्बेत आयिल्ले आणि भारतीय विद्याभवन म्हळ्यार आमगेल्या राधा गोपीनाथ टेम्पलच्या अक्रॉस द रोडच आसा ते, थंय तांगेलो कसलो एक प्रोग्राम आशिल्लो. तर राधा भारतीय विद्याभवनातल्या स्टेप्साचेर उबं रावन श्रील प्रभुपादान तांगेली केन म्हळ्यार तांगेली जी स्टीक आसा ती आमगेल्या जे आता राधा गोपीनाथ टेम्पल आसा थंय तांणी पॉइंट केली आणि म्हणचे लागलो की वी शूड हॅव अ टेम्पल हियर. श्यामसुंदर प्रभून शेअर केला कारण त्यांना त्यांच्या बरोबर श्यामसुंदर प्रभू आशिल्ले. So he pointed a stick and said, we should have a temple here. And again, Srila Prabhupada's words, a devotee's words are upheld by the Lord. ताणे त्याच्यानंतर थंय बी एक मंदिर आता सुरू झाला. एकदम लहान आशिल्ले, आता ते बी व्हड झाला. हे झाले मंदिर झाले, हॉस्पिटल झाले. म्हाका दिसता हो जो प्रोग्राम आसा, भागवत प्रवाहाचो प्रोग्राम जो आसा तो बी असाच एक कन्व्हिक्शनानच चालू झाला न्ही. The person who would have started it, he was convinced कि such a program can bring together so many people of the Konkani speaking people together. आणि ज्यांका टेम्पल्स अप्रोचेबल नात, ज्या लोकांक खंय वचू शकनात, त्या सगळ्या लोकांक आपल्या भाषेत घरा बसून हे सगळं आयकुचें मेळटा. तर हा जो प्रोग्राम आसा ताची सक्सेस म्हाका दिसता इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द कंटेजियस कन्व्हिक्शन. and nothing else. And I hope and I wish and I pray that this kind of conviction should spread more and it should become a pandemic. Hare Krishna. भारी लाईक करून घेणं सांगले माताजी. मस्त खुशी जाते रसा. अँड यू आर ऍब्सोल्युटली राईट. इतलं कंटेजियस की म्हण सांगल्यार एव्हरी ऑल्टरनेट डे हे सेशन आसा. बट कितलं हांगा रेग्युलरली अटेंड करतले कितले लोक आसाचे. आम्ही सिनियर्स लाईक सखीचरण माताजी, राधिका भाऊ माताजी तांगे लेगी आम्ही शिकेल आसा. आणि ताजे नंतर बी आता पळोवच्या गेल्यार विद्यापै माताजी जावं, भारती पै माताजी व्हेरी रेग्युलरली प्रत्येक सेशन, जयंती नायक माताजी व्हेरी रेग्युलरली सेशन आणि अटेंड करताची, डॉक्टर कामाक्षी माताजी आणि अँड एव्हरीबडी इज तांकां पळोवन आमकां एक इन्स्पिरेशन तशें. बट अदरवायज आय थिंक सेशनान तुलान माताजी आमकां सुमार इतले शिकच्या मेळ्ळे. आमकां नारद मुनीले आमकां स्टोरीज आयकुच्या मेळ्ळे. प्रति टाइम आयकत उरताच बट एव्हरी टाइम यू नो समबडी न्यू कम्स अँड टेल्स अस इट्स लायक रिइटरेटिंग, स्ट्रेंथन्स अवर कन्व्हिक्शन. सो तशें आमकां वाल्मिकी गुरुल बी आयकुच्या मेळ्ळे. भारी लायक सेशन, भारी चंद करून घेन तुम्ही सांगले. कोणाक कसं क्वेश्चन्स असल्यार